नमस्कार गोमंतक टीव्ही शेअर तुमका सगळ्यांक मामगा सेवकार हांव दीप्तिका कोडकर आयच्या टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो। फुडल्या वर्सा सावन संजीवनी साखर कारखानो करतले पुराय क्षमतेन सुरू। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतांचे संजीवनीच्या कर्मचाऱ्यांक तशेंच ऊस उत्पादकांक आश्वासन। सत्तेत आयल्यार एसटी समाजाक दितले आरक्षण, समाजाचोच मुख्यमंत्री हाडपाचो करतले यत्न, काँग्रेसीची हमी। बोडगेश्वर देवळातल्या चोरी प्रकरणात 4 बांगलादेशी दुभावितांक खोपोली महाराष्ट्राच्या पोलिसांनी केली अटक। 7 लाखांच्या रोख रक्कमासयत हेर वस्तू केल्यो जप्त। फुडलो तपास सुरू। सावड्डेचे आदले आमदार आणि आदले पीडब्ल्यूडी मंत्री दीपक पाउसकरान मुख्यमंत्र्यांच्या हाजेरीत केलो भाजपात प्रवेश। भाजपाच्या उमेदवारांक दिलो तेको। अंदू गोंयांत येवपी पर्यटकांचो आंकडो उणो। शेक हॉटेलां तशेंच पर्यटन मळावेले हेर उद्देशक लुकसाणात। आणि गोमंतक तनिष्का व्यासपीठा वतीन आयोजित केल्ल्या पुरुमेताच्या फेस्ताक जाली सुरवात। आता खबर विस्तारात। सत्तेत आयल्या उपरांत एसटी समाजाक आरक्षण मिळवून दितले, ते भायर एसटी समाजा खातीर काम करतले। फुडले विधानसभा वेंचणुकेंत एसटी समाजाचो मुख्यमंत्री हाडपाचो यत्न करतले अशें आश्वासन काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरेन दिलें। केंद्रामध्ये सत्तेवर आल्यानंतर त्या ठिकाणी आदिवासींचं रिझर्वेशन सगळ्यात पहिले प्राधान्याने गोव्यामध्ये दिले जाईल अशा प्रकारे स्पष्टपणे भूमिका आम्ही त्या ठिकाणी घेतली आहे। इतकंच नाही तर राहुलजी सातत्याने सांगतायत की आदिवासी एससी असेल ओबीसी असेल राज्यकर्ते झाले पाहिजे अशा प्रकारची भूमिका राहुलजींनी काँग्रेस पक्षाने वारंवार देशापुढे मांडलेली आहे। आणि गोव्यामध्ये आपल्यालाही माहित आहे, मला नाही माहित, परंतु आदिवासींचा कधी मुख्यमंत्री झालाय का गोव्यामध्ये? मला नाही वाटत की आदिवासींचा मुख्यमंत्री गोव्यामध्ये झाला असेल। परंतु काँग्रेसची भूमिका आहे की आदिवासींना सुद्धा गोव्यामध्ये मुख्यमंत्री होऊ शकतो, यापर्यंत सुद्धा काँग्रेस आपली भूमिका त्या ठिकाणी ठेवू शकतं याची जाणीव आदिवासी बांधवांना आहेत, एससींना आहेत, ओबीसींना आहेत। म्हणून ह्या संदर्भामध्ये सुद्धा आदिवासींचाही मुख्यमंत्री या ठिकाणी गोव्यामध्ये होऊ शकतो अशा प्रकारे आदिवासींना न्याय देण्याच्या दृष्टिकोनातून काँग्रेस पक्षाची गोव्यामध्येही भूमिका आहे आणि देशामध्ये अशा प्रकारची भूमिका काँग्रेस पक्षाची राहिलेली आहे आणि काँग्रेस पक्षाची अशी भूमिका आहे। अमित शहाजीचे ये अशा प्रकारचे शब्द वापरणं याचाच अर्थ की देशामध्ये त्यांना काँग्रेस भारी पडतायत। महाराष्ट्रामध्ये 48 जागा आहेत, 48 पैकी महाविकास आघाडी जे आमची आहेत, ज्यामध्ये उद्धव ठाकरेजींचा गट आहे, शरद पवारांचा आहेत आणि काँग्रेस पक्ष म्हणून आहेत। आम्ही किमान 36 ते 37 जागा आम्ही जिंकू। 10 जागेपेक्षा त्यांच्या बीजेपीच्या आणि त्यांच्या पूर्ण युतीच्या जागा राहणार नाहीत। म्हापशा वाठारांतल्या देव बोडगेश्वर देवळातल्या चोरी प्रकरणात बांगलादेशातल्या 4 दुभावितांच्या पंगडाक खोपोली महाराष्ट्राच्या पोलिसांनी अटक केली। या 4 दुभावितांकडल्यान 7 लाखांची रोख रक्कम, 3 मोबाईल फोन आणि 3 स्क्रूड्रायव्हर जप्त केले। फुडलो तपास सुरू आसा। म्हापसा श्री बोडगेश्वर देवळात काही दिसा पयलीं 4 चोरट्यांनी फंडपेटी फोडून तेतूंतले कॅश चोरी केली। त्या संदर्भात म्हापसा पुलीस या 4 चोरटे जे फरार आशिल्ले त्यांच्या शोधात आशिल्ले। अखेर खोपोली महाराष्ट्र पुलिसांच्या कॉर्डिनेशन आणि म्हापसा पुलिसांच्या कॉर्डिनेशना नंतर अखेर या 4 चोरट्यांक त्याचबरोबर बांगलादेशी काही चोरट्यांची टोळी अटक केल्ली आसा। त्यांच्याकडल्यान 7 लाख रुपया तसेच 3 मोबाईल फोन, 3 स्क्रू ड्रायव्हर जप्त केले आसा। म्हापसा पुलीस खोपोली महाराष्ट्र पाविल्ले आसा आणि जे फॉर्मेलिटीज ज्यो आसात त्यो पूर्ण करून ह्या 4 चोरट्यांक गोंयांत हाडपाच्या मार्गाचेर आसा। जशी अपडेट ह्या केसी फाटल्यान आमकां मेळत रावतली तशी अपडेट गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान आमी तुमच्या मेरेन पावयत रावतले। हांव गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोते।
सावडेचे आदले आमदार आणि आदल्या PWD मंत्री दीपक पाऊसकरान मुख्यमंत्र्यांच्या हाजेरीत शेनवारा भाजपात प्रवेश केलो. तसेच दीपक पाऊसकरांचो भाव तसेच आदले सरपंच संदीप पाऊसकर आणि हेर कार्यकर्त्यांनी भाजपात प्रवेश केलो. भाजपाच्या उमेदवारांक तेको आसतलो म्हणून आदले आमदार दीपक पाऊसकरान सांगले. त्यांनी आपल्या 5 मिनिटाच्या भाषणांतल्यान पुराय मतदारसंघाचो आढावो घेता आसतना ताका जेणूच प्रश्न खबर ना न्ही. मागीर ते प्रायवेट फॉरेस्टाचे आसूं दी, टुरिजमाचे आसूं दी किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाचे आसूं दी, सातत्यान म्हणजे हाल्ली 1.5 म्हयन्या पयलीं तो म्हाका मेळ्ळो तेन्नाय बी थोड्या जाणांचे प्रश्न तो म्हाज्या कडेन घेवनूय आयलो. ताका जाल्यार सद्या कोर्ट चालू जाला, कोर्ट सोंपल्या उपरांत ते विशय हांव जाग्यार उडयता. त्या ती सांगलें पुराय मतदारसंघातले विशय सगळ्यांचे 100% जाग्यार उडयता. तुमचो सगळ्यांचो तेंको आमी म्हणटा तसो मोदीजीक 3री फावटी प्रधानमंत्री करपाक जाय. हांव सगळ्यात तेजें अभिनंदन एकाच खातीर करता की विदावट एनी कंडिशन तेणी पुराय आपलो तेंको मोदीजी प्रधानमंत्री जावपाक डिक्लेअर केल्या बद्दल तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन ताजें खूब खूब अभिनंदन. नेटान ताळयो. मनीस जर स्वार्थी आसत न्ही, म्हाजें कितें काय म्हणून पयलीं विचारता. हांव सदांच सांगता म्हाजें कितें काय म्हणून. तो म्हाका मेळ्ळो तेन्नाय तेणी सांगलें दोतोर म्हाजें कांयच ना म्हणून. आपूण डायरेक्टली म्हणून लोकांक सांगूंक शकता म्हाजो तेको मोदीजी खातीर आनी तुज्या खातीर भारतीय जनता पार्टीक आसा म्हणून. बट फक्त तूं लोकांचें कितें तें तूं पळय म्हणून ह्या शब्दांत सांगलें. आपलें कांयच ना म्हणून एका उतरान आपलें कसलेंच काम तूं करिना जाल्यार जाता, बट आपले जे लोक आहा त्या लोकांचेंच कितें तें तूं पळय आनी तांकां तूंच कितें तें सांग. एकेच त्या ती सांगल्या आनी हांव तुमकां इतकें एश्युरन्स दिता की तुमी म्हणजे हांवें जशें म्हटलें म्हाजे कडेन येवपा खातीर ऑलवेज वेलकम आसा. दीपक पाऊसकराक तुमकां जाय तेन्ना तुमी म्हाजे कडेन येवंक शकता. आयज व्हडा संख्येन तुमी हांगासर जमले. दीपक पाऊसकरान मोदीजीचे सरकार परत येवपा खातीर मोदीजी 3री फावटी प्रधानमंत्री जावपा खातीर गोंयांतले 2य सीट म्हाज्या नेतृत्वाच्या सकयल निवडून येवपा खातीर आपलो तेंको दिलो. ताज्या बद्दल हांव तेजे खूब खूब आभार मानता. गोंयचो पर्यटन हंगाम ह्या वर्सा वायट गेला अशी पर्यटक धंद्यात आशिल्ल्या जायत्या जाणांची कागाळ आसा. कांय तज्ञां प्रमाण लोकसभा वेंचणुको आनी गरमेची लाट ह्या 2 कारणां खातीर गोंयांतूच न्हय तर देशभर पर्यटन क्षेत्राक मार बसला. पर्यटन खात्याचे संचालक सुनील अजिपका हांच्या मता प्रमाण भारतभर वेंचणुकेचे वातावरण आशिल्ल्यान पर्यटन उद्देगाक सध्या मंदी आयल्या. ट्रॅव्हल आनी टुरिझम संघटनेचे अध्यक्ष जॅक सुकीजा हांणी लेगीत फाटले 2 म्हयने गोंयांत पर्यटन उणें जाला म्हणपाचें मान्य केलां आनी ताचे खातीर वेंचणुको आनी भारतभर आयिल्ले गरमेचे ल्हार कारण आसूं शकता अशें म्हणलां. गोंयच्या पर्यटनाचे 2 भाग करून इव्हेंट वेडिंग ह्या सेक्टरात गोंयान ह्या वर्सा बरी कामगिरी केल्या, पूण आंतरराष्ट्रीय पर्यटक कमी जाल्ल्यान शॅक्स आनी अशा पर्यटकांचेर निंबून आशिल्ल्या हॉटेल उद्देजकांक ह्या वर्सा लुकसाण जाला अशेंय तांणी सांगलें. What has happened in tourism now is it's become like a very different sort of market. You can't define it season wise. There are segments which are growing, there are segments there are issues with. If you look since COVID struck, Goa has become like a domestic tourism hub, and if you see there is also a big surge in events, conferences, weddings, meetings, and incentives, what we call the MICE segment. So there are specific players in the tourism industry who cater to this. Like you would have event companies, you would have certain hotels who would do it, like Taj as a convention center. I think for this segment, business has been very good, better than normal. They've been growing. If you go, there is also the season was originally defined when Goa was an international destination largely. Between say mid-October or end October to the middle of April, you would get international charter flights and international tourists, and they would come here basically for the sun, sea and sand, and then add-ons which were their culture and all. This segment all over India has been affected since COVID. I think Goa has recovered to the extent of 45%. India might be 30%, the rest of our country. But there are definitely issues with this segment. War in Russia has affected it. The English economy, there have been issues with that. There have been issues with flights. So that segment has been affected. There are hotels who cater to it. There are specific shacks and all which is to cater to it. That has been hit. So till February, I think generally it was good for most people.
From March onwards, there has been a decline in most markets except the MICE market, which is still growing, but which April, May has also declined. And a lot of people say that in April and May until June, this market has declined because elections are going on and people are uncertain. Today you plan an event, you suddenly say that liquor is not allowed beyond 10 or 11, and so they say let's just wait till it is there. So that movement has stopped. Last 2 months for business has been down for everyone. For the rest of the season, specific segments still appear stressed. April, May, mainly people say elections, but I would say also heat wave is responsible. I think that is a big challenge that all industries are going to face as we go on. Climate change and extreme heat. I was just in the Nilgiris on a personal visit, and the temperature there has touched 29 degrees. I mean, it's 6 degrees higher than what it normally used to be. And first time people in Ooty and all are actually wondering if we need fans and all. So in Goa also the heat wave has been bad. But I think the normal trend anyways, once elections start, there is a bit of a slowdown in movement, in tourism movement. That is throughout India, it's a pan-Indian phenomena, because if you see that a model code of conduct is in force, so people are not preferring to travel also because everyone is busy because exercising their franchise. Maybe that could be one of the reasons. सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नायकासहित ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. टी टाइम बुलेटिनान घेऊया एक ल्हानसो विसव. खंयचोच नागात फुडल्या खबरां खातीर रोखडीच मेळुया. डॉक्टर साहब, ये माँ के ऑपरेशन के पैसे वो हो गए। और टेस्ट के हो गए। और दवाइयाँ? अरे भाई हो गए, मुझे और भी पेशेंट देखने। भाई तू क्या कर रहा है? इधर आ, बैठ। 25 लाख तक का इलाज अब फ्री। कानूनी MSP लेनी है ताऊ, खाद बीज से GST हटवानी है और लोन भी माफ कराना है। ताऊ, अपने फोन का बटन दबाना छोड़ और हाथ का बटन दबा। वोट देने में इतना क्या सोचना? वोट ही तो सोच कर देना है अंकल जी। बड़ों के बीच ऐसे नहीं बोलते बेटा। भूल गए क्या? कांग्रेस ने 89 में वोटिंग की उम्र 21 से 18 की थी। मुझे अपनी सरकार चुनने का हक दिया था। अपनी बच्ची सच में बड़ी हो गई है। सुनीता, तेरे को सिलाई मशीन केंद्र वालों ने सिलाई मशीन दे दी। नहीं, कुछ बेचा? फिर सुनीता बता ना। कांग्रेस हमें 1 लाख देने लगी। अरे कांग्रेस हमें 1 लाख देने लगी। विसव उपरांत परत एक फावट येवकार. आतां वळया फुडल्या खबरां कडेन. गोमंतक तनिष्का व्यासपीठ हांणी ओनूय पुरुमेत फेस्त घडोवन हाडला. आतां पावसाचो हंगाम सुरू जातलो आनी ताका लागून सदच्या जेवणाक लागपी सगळ्यो वस्तू सांठोवन दवरप हो हे पुरुमेताचे फेस्त घडोवन हाडपा फाटलो हेतू. शेनवारा ह्या पुरुमेत फेस्ताचें उक्तावण जालें. ह्या वेळार निमिशा सारस्वत, स्मिता पाटील आनी लिना वेरेकार मुखेल सोयरी म्हणून हाजीर आशिल्लीं.
मैं मानसविनी जी को और बाकी सभी महिलाओं को कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ। इस एक फेस्ट में आपने पार्टिसिपेट किया बहुत अच्छे से। ये फेस्ट स्पेशली उन खाद्य पदार्थों को जो आपको मॉनसून के टाइम पे नहीं मिलते हैं उनको आप सेव कर सकते हैं, उनको आप उस सारे मॉनसून में आपको वो खाद्य पदार्थ हमेशा मिलते रहेंगे, उसके ऊपर ये फेस्ट आधारित है। और मैं सभी को, इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ क्योंकि हर साल आप बहुत अच्छे से इस फेस्ट को ऑर्गेनाइज करते हैं। पुरुमेत फेस्त हें नांव जाल्लें आसा, पण गोंयचे प्रत्येक फॅमिली आपल्याक जाय ते पावसाळ्यान जाय ते सुकवण सगळें दवरतात, कोण आमटाण सोलां सगळे गोंयचे लोक खूब फुडी आनी तेज्या खातीर जे जे गोश्टी लागतात त्यो सगळ्यो गोंयान पिकलेल्यो चडश्यो गोश्टी हांगा जाता। हितूर मेजर बायलां जी आसा हितूर खूब इनवॉल्ड आसता, ती सोलां आसूं, आमटाण आसूं, सुकी सुंगटां आसूं किंवा काजू बियो आसूं भाजलेल्यो, दीस आर आयटम्स वीच आर बीन व्हेरी कॉमनली यूज्ड। हो एंटायर इंटेंट जो आसा पुरुमेत फेस्ताचो आनी बायलांक घेवन इज एंगेजमेंट विथ द लेडीज अक्रॉस गोवा। लास्ट इयरूय हांव हांगा आयिल्लें आनी दॅट उत्सुकता आनी पळय ते बायलांक बिलांक पळोवन आनी ते सामान पळोवन एक उत्साह जाता की बाबा आपल्याक खरेदी करपा जाय। आजूय पळयलें हांवें, आतां म्हटलें सगळे स्टॉलांनी सांगलां हांवें अमकें म्हाका जाय, अमकें हें जाय म्हाका, सो आतां वचून हांव खरेदी करतलें। पुरुमेत फेस्त जेन्ना म्हणटात न्ही तो एका गोंयच्या परंपरेचो भाग। एका वेळार खूब पावस पडटालो आनी जेन्ना दळणवळणाच्यो सोयी नाशिल्ल्यो तेन्ना एका जाग्यार हे सगळे जिन्नस येताले, मिरसांग येताली, काजू येताले, वेगवेगळे तेलां येतालीं, वेगवेगळीं तेलां लोक ती घेवन दवरताले कारण पावस इतलो पडटालो की भायर सरप शक्य नाशिल्लें आनी तेन्ना नुस्तें मेळनाशिल्लें, बाजारान वचप बाजार नासताले। एका जाग्यार जर खोला किंवा आमचे हरमलची मिरसांगो जांकां बरो टॅग आसा, आंतरराष्ट्रीय तांकां नामना आसा, त्यो जर मेळपाक शकल्यो आनी ऑथेंटीक जर मिरसांग किंवा हे जिन्नस जर एका जाग्यार मेळपाक शकले जाल्यार खूब बरें। रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो आदलो फुडारी श्रीकृष्ण परबान इंडिया आघाडीक तेंको दिला। आपूण आरजी सोडूंक ना जाल्यार तांणी आपल्याक पक्षांतल्यान काडून उडयल्ल्याचें श्रीकृष्णान ह्या वेळार सांगलें। मनोज परबाक लागून पक्ष चलना जाल्यार आपल्या सारकिल्या जायत्या तरणाट्यांच्या वावराक लागून आरजी चलता अशें ताचें म्हणणें। Welcome him as a family. सो तुमकां पयलीं म्हणल्यार सगळे हांगा जे उपस्थित आसा इंडिया एलायन्साचे लिडर्स तांकां हांव थँक्यू म्हणटा की तुमी आज जे आमी करपाक सोदताले की एक इंडिया एलायन्साक पूर्णपणे अनकंडिशनल सपोर्ट जो म्हजो दिवपाचो आसलो तो हांवें तुमचे कडेन डिस्कस केले जाल्यार तुमी एक्सेप्ट केले, त्या खातीर देव बरें करूं म्हणटा। आनी तुमचे प्रेजेन्सूय हांगा आसा त्या खातीर परत एकदां देव बरें म्हणटा। तशेंच आमचे हांगा सगळे रिपोर्टर आसा तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आयज जी मॅसेज हांव दिवपाक सोदता ती सगळ्या गोंयभर पावतली, ही तुमच्या थ्रू पावतली, सो तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा। सो आज तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की फाटलीं 2-3 वर्सां इलेक्शन जावचे पयलीं 3 वर्सां हांव कितें आसलो, आमी कितें करताले आनी आमी खंयच्या पार्टी खातीर वावुरताले। आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी खातीर तुमी सगळे प्रेस जे हांगा आयज आसा ते पयलीं पासून ह्या रिपोर्टींग फिल्डान आसा, तुमी म्हाका पयलाच आसतलो की आमी खंयच्या लेवलार रेव्होल्युशनरी गोवन्सा खातीर काम करताले। आमी आरजीन आमचो घाम, कश्ट, सॅक्रिफायस सगळें करून आमच्या भुरग्यांनी आरजी खातीर काम केलें। तरी आसतना जो इम्पॅक्ट जालो, जो आफ्टर इलेक्शन ज्यो घटना घडल्यो आनी जो म्हाजेर एलिगेशन्स घातले गेले आनी म्हाजे एलिगेशन्स घालून म्हाका जो तेंच्यांनी मागीर आपल्या पार्टीसून काडलो, परत एकदां सांगता हांवें थोड्या लोकांक हें अजुनूय क्लियर ना आनी म्हाका अजुनूय लोक क्वेश्चन करता की हांवें रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी टील डेट हांवें ज्या डेट पर्यंत म्हाका काडूं ना तो पर्यंत हांवें आरजी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी सोडून आसली। म्हाका रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीसून तेंच्यांनी काडलेलो आसा, पार्टी प्रेसिडेंट मनोज परब आसा ह्या टायमा खातीर ताणें काडलेलो आसा आनी ताणें एलिगेशनूय घातलें आसा, तुमच्या प्रेस मिडिया फुडानूय तेणी सांगलेलें आसा की एंटी पार्टी एक्टिविटी हांवें केल्ली खंय त्या खातीर म्हाका पार्टींतलो काडलेलो खंय तेंच्यांनी। सो म्हाजो अनकंडिशनल सपोर्ट आसा, हांवें म्हाजे कांयच टर्म्स एंड कंडिशन ना, डिमांड ना, कांय ना, म्हाजो अनकंडिशनल सपोर्ट इंडिया एलायन्साक ह्याच खातीर कित्याक पयले फावट आमकां गोंयान अशें दिसून येयलां की आमी सगळे पयलीं पळयताले की हांगा एक पार्टी रावता, थंय एक पार्टी रावता आनी सगळे वताले मयाचें तुमी राजकारण पळयता थंय हेंच जालें की खूब कॅन्डिडेट रावल्या कारणान 17,000 वोट मयाची बीजेपी अगेन्स्ट आसा पण कॅन्डिडेट निवडून येयलो बीजेपीचो। सो हें परत केन्ना तरी जावपाक जायना। ह्या इलेक्शनाक आमचें फ्युचर फुडें कितें आसतलें आमकां खबर ना, पण ह्या इलेक्शनाक इंडिया एलायन्साक म्हजो अनकंडिशनल सपोर्ट आसा आनी आमचें कितें करपाक जाय, आमी ह्या 2 दिसांक कितें वावुरपाक जाय जें आमी 100% आमचे भुरगे इंडिया एलायन्सा खातीर वावुरतले आनी आमचे वोट्स जे आसा आनी सपोर्ट जो आसा तो इंडिया एलायन्सा बरोबरच आसतलो। आनी तितून अशें कांय ना की ती मनोज परबाच्या नांवाचेर हांगा पार्टी जाल्या,
आनी एक तुमकां सांगता, जर हांवें अजून पर्यंत उलोवं नासलो आरजीच्या अगेन्स्ट ते कित्या खातीर जाल्यार म्हाजे सारके कितलेशेच भुरगे डेडिकेटेडली आरजी खातीर काम करता म्हणून आरजी अजून पर्यंत टिकल्या. मनोज परबा खातीर न्हू, कित्याक मनोज परब फोंडान घालपाक केन्नाय रेडी आसा तांकां. फुडल्या वर्सा मेरेन संजीवनी साखर कारखानो पुराय क्षमतेन सुरू जातलो. कारखानो बंद पडचो ना, तशेंच कारखान्याच्या खंयच्याच कामगारांक सेवेंतल्यान काडून उडोवचें ना अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी कारखान्याच्या कर्मचाऱ्यांक तशेंच ऊस उत्पादकांक दिलां. शेनवारा तांणी संजीवनी साखर कारखान्याची पळोवणी केली, तशेंच कर्मचारी आनी ऊस उत्पादकांचे प्रश्न जाणून घेतले. आचारसंहिता सोंपल्या उपरांत कारखान्या संदर्भात सगळे प्रश्न सुटावे करतलो अशेंय आश्वासन तांणी ह्या वेळार दिलां. ह्या वेळार दूधसागर टूर ऑपरेटर्स तशेंच खण पिडेस्तांच्या प्रश्न सुटावे करपाचें आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिलें. कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस येते सगळे तांकां ऑलरेडी इट इज नॉट न्यू प्रॉमिस एज सच. कदाचित एक एकदा कन्फ्युजन असतं. इलेक्शन जाल्यार काय सगळ्यांक कशें दिसता आतांच मातशें करून घेतलें. संजीवनीचे वर्कर संजीवनी आमी बंद केन्ना करचे ना. संजीवनी फुडल्या वर्साच्यान चालूय जाता, कारण तेजो टेंडर क्लोज जावपाक आयला. आतां ऑलरेडी दोगा तिगांनी कोणी एप्लाय केला. कोणाक जर मेळटा की संजीवनी चालू उरतली. जे परमनंट एम्प्लॉईज आसा तांचो कांयच प्रॉब्लेम ना. कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस एम्प्लॉईज तांकां गव्हर्मेंट एम्प्लॉय हे आहा एसोसिएशन आहा पयलीं कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस एसोसिएशन जे आमी दिता कॉन्ट्रॅक्टाक वर्कराक तेच बेनिफीट तांकां चालू उरतले. दुसरें आमच्या संजीवनी चालू जातली. सगळ्यांचो ऊस जो लायता पळय जाल्यार तो ऊस आमी घेतले. ते म्हाका मेळ्ळे पळय न्हू रे दुसरे हेचे ट्रकवाल्यांचो आनी आमचो सामको लागचो संबंद. कारण ट्रकवाल्यांचे विशय सगळे हांवेनूच सोडयले आतां पर्यंत. त्या खातीर तेंचे जे 50 रुपीज ग्रीन सस्पेक्ट करून घेताले तांकां सांगला तांकां कळना. तुका बेगीन कळचें ना ते बाकीच्या ट्रकवाल्यांक आनी म्हाकाच कळटा ते वेवस्थीत रित्या. आनी तेंच्या विशय हांव सोडयता. तिसरो आमचो जीपवाल्यांचो विशय. जीपवाल्यांक हांवें प्रॉमीस केला तांचो जो रेट आनी तो सायट हे दोन विशय. रेटाच्या हितूर तांकां हांवें सांगचें पडटा कितें तरी रिलॅक्सेशन करून दिवपाचें. तांचो पॉझिटिवली विचार करता. आमकां चडांत चड ट्युरिस्ट हांगा कशें येवपाक जाय तांकां फॅसिलिटेट करपाक जाय. कारण आमकां ते ट्युरिजम जे आसा पळय चालू उरपाक जाय. त्या खातीर तांकां वॉटेवर जाय जो सपोर्ट जाय पळय इन फ्युचर तांकां सपोर्ट मेळटा. तूं बेश्टें कन्फ्युजन तेंचें करूं नाका. संवय जाल्ली आहा आमकां लोकांक. हांव तेंच्या कडेन उलोवन तिचेर सोल्युशन कितें काडपाक जाय तें काडटा. आत्तां कोड ऑफ कंडक्ट चालू. राजकीय दुस्मान आशिल्ले दिवचलचे आदले आमदार नरेश सावळ आनी सध्याचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हांचे मदीं आतां गेर्र पेटपाची शक्यताय आसा. कासरपालच्या संदीपक शिक्षण संस्थे खातीर इयत्ता 5वी आनी हायर सेकंडरीक मेळिल्ले परवानगेत आडकाठी हाडपाचो यत्न करता असो आरोप नरेश सावळ हांणी करून आमदार शेट्टी हांकां उसरावन काडला. शेनवारा संदीपक संस्थेचे पदाधिकारी, शिक्षक आणि पालकांच्या उपस्थितीत कासरपाल हांगासर घेतिल्ल्या पत्रकार परिषदेत दिवचलचे आदले आमदार नरेश सावळान सध्याचे आमदार चंद्रकांत शेट्टीक उजरावन काढलो. कासरपालच्या संदीपक शिक्षण संस्थे खातीर इयत्ता 5वी आणि हायर सेकंडरीक मेळिल्ले परवानगेत आडखळी हाडपाचो यत्न करता असो आरोप आदले आमदार नरेश सावळ हांणी केला. की दिवचल ह्या आमच्या दिवचलेन एकच अशी बरी हायर सेकंडरी आसा आनी ती गर्दी पडटा. आणि ती गर्दी जाता ती पळोवन आमी म्हटलें की आमच्या बोर्डान म्हटलें की एक लाटंबरचें हायर सेकंडरी सायन्स हायर सेकंडरी जावची म्हणून आमी डॉक्टर प्रमोद सावंता कडल्यान सायन्स स्ट्रिमीची परमिशन घेतलें. आमचे कडेन परमिशन पळय आसा. परमिशन घेतलें. ते परमिशन मेळटूक आनी आमी 2000 तेन्ना ते पूर्ण न्ही 2022 आमी ते सुरू करपाचे आसले. तर हेणे आमदार जातकूच पयलीं सद्या थंय एज्युकेशन डिपार्टमेंटान वचून हात पांय बरोवपाक लागलो आनी ताका परमिशन कॅन्सल करपाचें ताका दिवपाचें ना. डॉक्टर प्रमोद सावंतान आमकां सांगलें तुमकां सायन्स दिता आनी सायन्स ही स्ट्रीम एकच वचपाक फिजिकल ना ती एकच वचपाक म्हणून तेच्या बरोबर आर्ट्स जाय पडटा नाल्यार कॉमर्स जाय पडटा. म्हणून आमी तेचे कडेन आर्ट्साचें परमिशन मागलेलें. तेंच्यांनी आमकां आर्ट्साचें परमिशन दिताय म्हणून सांगलें. पूण हो सत्यानाशी हो जो तयार जालो भस्मासूर आनी तेणी थंय वचून ताका सांगपाक लागलो की तूं ताका परमिशन कशें दिवना. तुमी आतां वचून लक्ष मारूंक शकता. जवळ जवळ 25 ते 30 लाख रुपया मोडून आमी लॅब्स तयार केल्ले आसा. केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स सगळे तयार केल्ले आसा. पूण ह्या नालायकान थंय वचून ते सो अश्यो बऱ्योचश्यो गजाली आसा पळय त्यो पाड घालपाचें काम करता. लोकांचे जॉब वाडोवप, लोकांच्या भुरग्याच्यो कितल्याशाच भुरग्याच्यो ट्रान्सफरी तेणी आज करपाक लागलेले आसा. जेन्ना पळय तो स्कूल आडोवपाक गेलो, जेन्ना पळय तो कॉलेज आमचे हायर सेकंडरी आडोवपाक गेले म्हणजे तेणी महापाप केल्ले आसा. ह्या स्कुलान म्हजे भुरगे शिकना आनी हे स्कूल बंद पडले म्हणून म्हाका काडीचो नुकसान जावचें ना.
पण नुकसान आमकां लाटम बारसेच्या भागातल्या लोकांचें जाता. हांगासरली जी भुरगीं हांगासर शिकतालीं पळय, हांगा जी कंटिन्यू करतालीं तेंचें नुकसान जातलें. हांगा सायन्स स्ट्रीम हांगा येतली, जांकां एडमिशन मेळनासलें त्या ह्या हायर सेकंडरींतल्यान तांकां एडमिशन मेळपाचें, ती हांगासर बरी शिकपाची आनी तांकां आमी मना पासून तांकां शिकोवपाचें. हांगासर ह्या स्ट्रिमींत हांगासर ह्या हायर सेकंडरींतल्यान कितलेशे दोतोर जावपाचे, कितलेशे इंजिनियर ह्या भागांतले जावपाचे, हेची वाडले. डेव्हलपमेंट म्हणजे कितें? अरे नालायका, होच डेव्हलपमेंट. शाळेच्या वर्गाची परवानगी आडोवप्यांक धडो शिकोवपा खातीर देव बोडगेश्वर आनी हेर देवांक गाराणें घालतले अशी शिटकावणी आदले आमदार नरेश सावळान दिल्या. लोक सामके इतलो तो मदान धरलो आनी पिसावलेल्या भशेन जाल्लो आसा. म्युनिसिपालिटीच्या कावन्सिलरांक त्रास करप, पंचांक त्रास करप, सगळे पंचायतीतले सगळे लुबाडप. अरे आमी जर काम केली ती आपूण केली म्हणटा. आमी म्हणटात दुसऱ्याचें जर काम जालें आनी तूं केलें म्हणटा व्हड, आमचे तितून आनी काय सांगपाचें ना. पण दुसऱ्याची कामां आडोवपाक पाप तुका तें, तेका पाप, तेका भंगा फुट्टली. आनी हांव सांगता आमचे सगळे पेरंट्स घेवन आमी बोडगेश्वराक आसूं, आमी आतां कोटेश्वराक आसूं, आमी माडये वयल्या गवंडाळेश्वराक आमी वचून गाराणें घालतले की जेणे कोणी आमचे जे परमिशन जे आडायला पळय तेचो सत्यानाश कर. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. दस साल में गरीब और अमीर के बीच आया फर्क इससे मुझे क्या? अरे ये मेरी रोटी है यार. मुझे इससे क्या? ब्रो उसी को वोट दो जो किसी की थाली से रोटी ना छीने. अरे कहाँ जा रहा है जोगी? ताऊ एक नहीं 3 काम के लिए जा रहा था. आपने टोक दिया. बताओ और क्या? कानूनी MSP लेनी है ताऊ. खाद बीज से GST हटवानी है और लोन भी माफ कराना है, समझे? ये कराएगा लोन माफ. तेरे वोट से 72,000 करोड़ का कर्जा कांग्रेस ने माफ किया था कि नहीं? ताऊ अपने फोन का बटन दबाना छोड़ और हाथ का बटन दबा. वोट देने में इतना क्या सोचना? वोट ही तो सोच कर देना है अंकल जी. टेम्पल बड़ों के बीच ऐसे नहीं बोलते बेटा. पर मैं भी तो बड़ी हो गई हूँ पापा. किसने कहा? कांग्रेस ने. भूल गए क्या जिन्होंने 89 में वोटिंग की उम्र 21 से 18 की थी? मुझे अपनी सरकार चुनने का हक दिया था. महेंद्र अपनी बच्ची सचमुच बड़ी हो गई है. हाँ तो इसकी पॉकेट बड़ी बंद कर देते हैं. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो